गीत घेऊया. पेज नंबर 3, A5, आत्म्यान सोतान बापा. भुरग्या बोगदीन जमल्या कायान करून येता विश्वास धरून येता बाप्पा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका सोतान बापा बसूंक येता तुका. सर्वेस्परान खऱ्या मोगान विचलेले ते भाग्यवंत येच ताणें तांकां सासणीक मोहिमा दिली. सर्वेस्पराक जोय. भयणीन भावनो, आयज आमी भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोब दोरमदूत हांचे फेस्त समरोमता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसत ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत धरून भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची पातकां ओळखून घेवया, कित्याक देव आमचे बरोबरूच आसा, पूण आमी तो भायर आसा कसो दोत्ता. आमी तो आमचे बरोबर आसा ते भशेन जियेना. हे आमचे सोवे ओदीक घडोवन येवच्याक आनी हे परी आमची सगळीं पातकां आमी म्हणजे तातूंतली पयस रावच्याक ही कृपा आमी मागया. आनी आतां आमची पातकां आमी कबूल करून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. मोहिमा देवाक कुसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोरपोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका काणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकळूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा कोणवाड्या बापा, जेजू खातीर आपले रगत वारोयले त्या तुझ्या दोरमदूतां भाग्यवंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आज आमी परब समरोमता. तांच्या मागण्यांक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कश्ट मरणांत आनी पुनर्जिवणपणान आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप पळोवन सासणाक दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले
पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केला, तुमी मानून घेतला आनी तीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. बरें तर, पयले सुवातेर हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. ते उपरांत एकाच फाराक 500हून अदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक. शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्या तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूंक येता. आनीक एकदां म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो तालो गाजता. संवसाराच्या सिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उद्गार. Sorbes borak, soy, soy, sorbes borak, soy, soy, sorbes borak, soy, soy. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. Sorbes borak, soy, soy, sorbes borak, soy, soy, sorbes borak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून तोमासाक म्हणलें, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोव्या आसां आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण तुमी सोत मानिना. जी उतरां हांवें तुमकां सांगल्यान ती हांव म्हजेच वस्तुंगी उलयना, पूण म्हजे सोवे आसा तो बाप
आपली कर्तृत्वां करीत आसा. म्हजे सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तृत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव कोत्तां ती कर्तृत्वां आपुणूय कोत्तलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां कोत्तलो, कित्याक हांव बापाची वता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव कोत्तलो आनी अशी पुता सोबे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव तें कोत्तलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें नांव इतलें पावरफूल, पूण आमी जेजूक हाजीर जावंक जाय. हें केन्ना घडटलें? जेन्ना आमचो संबंद ताचे बरोबर एकदम लागशिलो आसा, म्हणजे तांकां आमी हाजीर जाता. सगळ्यो गोश्टी आमकां हाजीर आसात. तेन्ना की तांचें नांव तर आमी घेत, ती आमकां हाजीर आसतात. आतां आमी हिंच्या पावंड्यार जियेता, कुडीच्या मनाच्या म्हणजे चिंतनांनीच आसा, वो भावनांनीच आसा, वो आत्म्याच्या पावंड्यार आमी सगळे सृश्टीक हाजीर जाता. कित्याक देव सगळ्याक आसा आनी जेजू देवा सोबे आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां, कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर जितली आमी जेजूक हाजीर जाता, तो जावन आसा आमची वाट. तो आमकां सगळें दाखयतलो, कळीत करतलो आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या उतरांनी. आमी ताका साक्षी दितल्या. हे परी आमची वाट तो आनी आमचें जिवीत तो. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक लागतल्या. पूण हातून जेजूक एकवटली की ना, मागीर जेजू जो बापाक एकवटून आसा तो आमकांय त्या एकवटान दवरतलो. आनी आमचीं उतरां जेजूचीं आनी जेजूचीं उतरां बापायचीं जावन आमी खरेपणी ह्या संवसारांत देवाची येवजणे प्रमाणे जेजू सोबे आमचें जिवीत जशें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे घडोवन येतलें. हें आयज आमकां स्पश्टपणी जेजून कळीत केलेलें आसा. आनी अशें तर आमी करीत जाल्यार आमी पळयतल्या जेजू कोण पळय तो खरोच म्हजो देव, म्हजो सोडवणदार हे भाशेन. आनी फिलिपान आपल्या सांगात्याक कितें सांगलें, इश्टाक कितें सांगलें, जो मोइजेसान ताचो उल्लेख केलेलो आनी पवित्र पुस्तकान तो जेजू नाजरेतकार म्हाका मेळ्ळलो आसा. तूं येवन ताचो अणभव घे. तो आयल्या उपरांत ताका सगळें जेजून सांगलें तो हिंगा आसलेलो, कितें तो कसलो ताचो स्वभाव. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, म्हजो देव आनी म्हजो सोमी तूंच सायबा. त्याच प्रमाणे आयज जाकोब, वो धाकटो जाकोब, व्हडलो जाकोब म्हणनाय तूं हाचो भाव, जुआंचो भाव, होय ताणें तें पुस्तक बरयल्लें आसा सिरियाच्या लोकां पासत. एकूच वळ आसा ताची, म्हणजे एकूच आवेसवर आसा. तातूंत ताणें सगळें स्पश्टपणे बरयल्लें आसा. तर ताकाय मागीर जेरुसल्याक तो बिशप कसो आसलेलो आनी ताका वयर सावन सकयल उडयलो आनी हे परी ताका मारून उडयलो. फिलीप म्हणनाय तूं जेजूचो पाटलाव करून तो मागीर दुसऱ्या शारांनी वचोन ताका थिंचोर मागीर टर्कीक म्हणटाय तूं, थिंचोर ताका ताचें मरण जालें. ताच्या दुआंक घेवन तोही ते सायडीन गेल्लो आनी ताका हे भाशेन मरण फावो जालें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ते
जेन्ना जेजूचो म्हणून तूं संदेश दिताले कशे भाशेन ताणें दिलो जेजूचो अणभव पुनर्जीवन जेजूचो अणभव तांकां घडलो आनी आमकांय तोच घडटा पळयात आमी हांगसर मिसाक आयलीं की ना आमी भावार्थान म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार ताका आमी अणभवता आनी हे परी ताका अणभवलो की ना मागीर आमची चिंतनां बदलोंक लागतात त्याच प्रमाणे आमची भावना आनी आमची चाल तर ह्या पावंड्यार आमी चड करून आमचें मास करून जिवया म्हणजे सेंटर करून ते भाशेन तो जियेत जाल्यार खरेपणी आमकां सगळें मेळटलें आनी हांवें तुमकां सदांच सांगलां जेजून आमकां म्हणलां म्हाका एकवटून रावात सुस्कारांत तो आमचें जिवीत जावन आसा ताका आमी घेवया आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आनी सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ताचेर दवरया आनी हे परी तर आमी जियेत खरेपणी आमकां सगळें बरेपण फावो जातलेंच आनी जेजूक आमी साक्षी जातले हांव आनी आमचें जिवीत आनंदांत शांतीन उर्बेन आनी बरेपणांत आमी सादतले सगळीं जाणां आमचे हात अशें उमटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा ताका आमी अणभवया आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय जेजूच्या नांवान भायर काडया हे परी आमकां ताच्या नांवान सुटका मेळटली पातकांतली आमी सुटोन जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जें आमचें सवय म्हणूंक सोदता करूंक सोदता आनी जिवंक सोदता तें आमकां फावो जातलें जेजू आर्गां दिनवास तुका आमचें जिवितूच आमी आतां तुका ओपन दिता हे भेटवणी वरवीं आनी सगळ्यां पासून आमी मागया आनी तांकांय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया हे भेटवणी वरवीं गीत घेवया पेज नंबर 29 C4 आसा जेजू आसा जेजू आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फिलीप आनी जॅकोब हांचे पोरवे समयार आमी तुका ओपता ती देणी तूं स्विकार कर कोश्टां दोगांक सांपडलेल्यांक त्या आमच्या भावा भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितोळ निर्मळ मनाची भक्ती जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बऱ्या तुज्या वैभवान
उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात मावाळताचो गोट पोर गोठुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोमरता तुझे पुनर्जीवन पण परगटा तुझ्या येण्याक वेगता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्लेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूच्या कोठान जो आमकां बापा इशी वत्ता ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळीं आमची इंत्यासां आमचे पासत आनी हेरां पासत जाणें आमकां विनंती केल्ली आसा आनी जांणी आमकां सांगूंक पर्यंत ना तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 50 D7 देव जाता मनशांचें खाण. देव जाता मनशाचें खाण, लिपलोलो उण्या रुपान. ताणे वाडले भोगेल्या, पियूंक दिले तानेल्या.
मागुया. बोमोगाळ बापा, आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कोर. अशें तुज्या दोरमता फिलीप आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं. उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलो यांचो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 96 F23 वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्यांक बोगसूया. दुस्मानाक मारुया. जेजूच्या शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. इंगाळीस मोलान चलया. सोयेर सायबाच्या कपेलान हांगसुत्तान गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन एक कपेल आसा. थिंचोर सायबाचें मीस जातोलें 10 वरांचेर आमचे भाशेन. ताका मायाचे 6 तारखेर 1542 वर्सां हांगसर येवन इतलीं वर्सां तो आमचे बरोबर आसा. तो थिंचोर त्या दिसा मीस जातोलें. देव बरें करूं. सुनवार तो.
Christ. Good morning. Those who would like to do the first reading in English, kindly come forward. Thank you. A133, page 61, A133. Come on and celebrate. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Son of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise alone. You give us joy, nothing else can bring. We'll give to you
of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To be sure, the revelation of God that Jesus made can also be recognized in the depths of one's heart, but this is not the whole story. It is a love that must be shared and revealed to the world if it is to be complete and whole. The Incarnation was not a private revelation given to a select few, but an earth-shattering event made visible to the whole world. So the revelation of Jesus today has to be done visibly and tangibly. That just like Saints Philip and James, whose feast we celebrate today, I too may bear witness to Jesus in my life, to those around me. Let's pray for this grace for one another. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us glorify God by saying, Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who gladden us each year with the feast day of the Apostles Philip and James, grant us through their prayers a share in the passion and resurrection of your only begotten Son, so that we may merit to behold you for eternity. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. I would remind you, brethren, in what terms I preached to you the gospel which you received, in which you stand, by which you are saved, if you hold it fast, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be, Alleluia. Please repeat. Alleluia. The heavens proclaim the glory of God, and the firmament shows forth the work of his hands. Response. Alleluia. Day unto day takes up the story, and night
unto night, makes known the message. Response. Alleluia. No speech, no word, no voice is heard, yet their span extends through all the earth, their words to the utmost bounds of the world. Response. Alleluia. Please stand for the acclamation. Alleluia. 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 I am the way and the truth and the life, says the Lord. Philip, he who has seen me has seen the Father. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. John. glory to you, O Lord. Jesus said to Thomas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. If you had known me, you would have known my Father also. Henceforth you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and we shall be satisfied. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you do not know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Truly, truly, I say to you, he who believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I go to the Father. Whatever you ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The text chosen for the feast is from the Gospel of John. These verses continue the teaching begun in chapter 14, verse 1. The one who knows Jesus also knows the Father, for Jesus reveals the Father as Father. In Jesus, one sees the Father as never before, because no one has revealed him like Jesus does. Like Thomas before him, now Philip does not understand what Jesus is saying, and in his ignorance asks a question. He does not realize that in seeing Jesus, he has seen the Father, because of the revelation that Jesus makes of the Father. In offering himself, Jesus has offered all the revelation that the disciples need to identify the Father. Jesus can only do what the Father has told him, and so his works are those of the Father. Philip and the other disciples must be able to see Jesus as the revelation of the Father, if not in his person, at least through the works that Jesus does. The works flow from his person and are not separate from him, but an integral part of who Jesus is. The works too are works of revelation. They show that the primary aim of God is not to condemn, but to save, and so are works that enhance and build up. The words of Philip to Jesus in today's Gospel, Lord, let us see the Father and we shall be satisfied, might well resonate with us. Perhaps we too sense that we rarely only be satisfied when we see God, or in other words, when we are in heaven. Yet Jesus replies to Philip that God the Father, whom he longs to see, he already sees in Jesus. To have seen me is to have seen the Father. In these words, Jesus is letting us all know
that He has already begun to satisfy our deepest longings, our longing for God. Jesus has shown us the face of God in Himself, in His life, death, and resurrection. As we grow in our relationship with Jesus, we will already begin to see the face of God, and the heaven for which we long will become a present reality to some extent. Jesus is reminding Philip and all of us that we have already been given a great deal. What we need to do is to appreciate what we have been given, to experience the presence of God in the person of Jesus, who is with us always until the end of time. He is with us in His Word, in the sacraments, especially the Eucharist, and in each other. That I continue to spend time with Jesus in my life. Let's pray for this grace for one another. We offer you page 76, B35, B35. We offer you, O Lord divine, our humble gifts of bread and wine. We place them on your altar, Lord, today. Make them worthy of your love. Send your blessings from above. Sanctify these gifts, O Lord, we pray. Oh, take our hearts, take our minds, take all we have, make them thine. Oh, take our hearts, take our minds, take all we have, make them thine. Oh Lord, take all we have, oh Lord. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive, O Lord, the offerings we bring for the feast day of the apostles Philip and James, and bestow on us religion pure and undefiled, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. it is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you, eternal Shepherd, do not desert your flock, but through the blessed apostles watch over it and protect it always, so that it may be governed by those you have appointed shepherds to lead it in the name of your Son. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood,
the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Philip and James, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Deep Calls to Deep, N25, page 292, N25.
shall remember and forever cherish. Deep calls to deep, deep calls to deep, and at his feet I am a welcome guest. He gives me food, the hunger of my soul is laid to rest, and each moment that I felt his presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep. Deep calls to deep, for he created me to be his own. He understands the joy and pain of life he too has known, and each moment that I felt his presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep. Let us pray. Purify our minds, we pray, O Lord, by these holy gifts we have received, so that contemplating you in your Son, together with the apostles Philip and James, we may be worthy to possess eternal life through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. There's a special prayer to receive it. We will bow our heads and receive this prayer. After each of the prayers, our response is Amen. May God, who has granted you to stand firm on apostolic foundations, graciously bless you through the glorious merits of the holy apostles Philip and James. Amen. And may He who endowed you with the teaching and example of the apostles make you under their protection witnesses to the truth before all, Amen. so that through the intercession of the apostles you may inherit the eternal homeland, for by their teaching you possess firmness of faith. Amen. And may the blessing of Almighty God,
the Father, and the Son, and the Holy Spirit, come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Let's silently pray for the grace that each of us require. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.